काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांका नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडी नोटीस काडिल्ल्या खातीर काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देशव्यापी आंदोलन सुरू केलां। सोमारा राजभवनाचेर मोर्चा व्हरतना काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक पुलिशेन दोनापावल सर्कला कडेन हाडून तांकां अटक केला। आमचे कडेन राज्यपालाची भेट घेवपा खातीर रितसर परवानगी आसा तरी आमकां पुलिशेन राजभवनाचेर वयताना आडायले असो आरोप काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केला। जाल्यार कार्यकर्त्यांनी पुलिशेन तांकां मारपेट करपाचो आरोप केला। जाल्यार कार्यकर्त्यांकडे शांतीकायेन रॅली काडपा खातीर परवानगी आशिल्ली, रस्त्यार ट्रॅफिक जाम करीत आंदोलन करपाची परवानगी नाशिल्ली। हे खातीरूच कार्यकर्त्यांक अटक केला अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना हांणी दिल्या। गोंय राज्यांतल्यान चडांत चड अग्निवीरांची नोंदणी जावची म्हूण गोंयचे नौदळ फाट्याचे यत्न आसतले अशें गोंयचे फ्लॅग ऑफिसर रियर एडमिरल विक्रम मेनन हांणी सांगले। भारत सरकाराच्या अग्निपथ येवजणे विशीं माध्यमां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिली। राज्यांतलीं विद्यालयां तशेंच महाविद्यालयांक भेट दिवन येवजणेची म्हायती विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले। अग्निवीराक थारावीर रक्कम दितले। ह्या पयशांतल्यान तांकां उच्च शिक्षण घेवप शक्य जातलें। 25% अग्निवीरांक 15 वर्सां नौदळ सेवा करपाची संद मेळटली। संरक्षण दळांत गोंयकार तरणाट्यांक चडांत चड नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकार यत्न करतले। ओडीपी रद्द करपाच्या विशया वयल्यान गोंयचे राजकारण तापिल्लें आसतनाच नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बुधवारा दिल्ली वचून गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली। ह्या भेटी उपरांत गोंयांतल्या राजकीय मळार आर्दी परती चर्चा चालू जाल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा आपूण गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयाचेर सविस्तर चर्चा केल्या, तशेंच तांचें मार्गदर्शन घेतलां। आपूण सदांच गोंयकारांच्या हिता खातीर यत्न करतलो अशी हमी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। पूण गोंयांत ओडीपी रद्द करपा वयल्यान विरोधी काँग्रेस आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मदीं संघर्श चालू आसतनाच राणे हांणी दिल्लीत वचून अमित शाह हांची भेट घेतिल्ल्यान ह्या विशया वेगळेंच मोडून मेळ्ळां। महाराष्ट्राचे काँग्रेस फुडारी शेख हुसेन हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आड अपशब्द वापरिल्ल्या खातीर नागपूर पुलिशेन कागाळ नोंद केली। राहुल गांधी हाका ईडीन नोटीस काडल्या उपरांत काँग्रेसीन देशभरांत आंदोलन केल्लें। नागपुरांत आंदोलन करतना शेख हुसेन हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार उलोवप करतना मोदी आड तांणी विधान केल्ल्या खातीर ताचे गुन्यांव नोंद जाल्या। जाल्यार आपणें अशें कांयच विधान केल्लें ना अशें शेख हुसेन हांणी म्हणलां। सैन्य दळाचो खर्च उणो करपा खातीर मोदी सरकारान सैनीक भरती खातीर जाहीर केल्ल्या अग्निपथ येवजणेक बिहारांतल्या तरणाट्यांनी खर विरोध केला। बसर वाठारांत तरणाट्यांनी रेल्वेचेर फातर शेवटून मारले, तशेंच कांय वेळ रेल्वे रुळाचेर आंदोलन करून रेल्वे आडावन दवरली। मुझफ्फरपूर वाठारांत तरणाट्यांनी रस्त्याचेर देवून बोवाळ केलो। रस्त्यार उजो घालून गाडयांच्यो काची फोडल्यो। अग्निपथ येवजणे खाला भरती जावपी तरणाट्यांक 4 वर्सां अग्निवीर म्हूण सेवा करची पडटली। हातूंतल्या 25% तरणाट्यांक फुडें सैन्यांत सेवा दिवपाची संद मेळटली। देखून उरिल्ल्या 75% तरणाट्यांचें कितें असो प्रश्न आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्या तरणाट्यांनी विचारिल्लो।
केंद्र सरकाराच्या अग्निपथ येवजणे आड बिहारात चालू आशिल्ले आंदोलन आनीक तीव्र जाला. आंदोलन करपी तरणाट्यांनी बेरेस्तारा ह्या आंदोलनाक हिंसक मोडण दीत एका प्रवाशी रेल्वेक उजो घातलो. पुलीस नाशिल्ल्याचो फायदो घेत आंदोलन रेल्वेन घुसले आनी तांणी रेल्वे पेटयली. रेल्वेन प्रवाशी नाशिल्ल्यान मोठो अनर्थ टाळ्ळो. बिहारच न्हय जाल्यार उत्तर प्रदेश आनी गुरगांवांनूय तरणाट्यांनी आंदोलन करीत गाडयो आनी रेल्वे पेटयल्यो. काँग्रेस पक्षाच्या दिल्लीतल्या मुख्य कार्यालयात दिल्ली पुलिशेन येवन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मारपाची घडणूक घडल्या. पुलिसांनी अशें करप बेकायदेशीर आसा अशें मत व्यक्त करीत दिल्ली पुलिसांचेर हे खातीर कडक कारवाय जावची अशी मागणी पक्षाचे फुडारी रणदीप सिंग सुरजेवाला हांणी व्यक्त केला. दिल्ली पुलिशेन केल्ली ही दादागिरी अशें ताणें म्हटलां. अशा प्रकारची गुंडागिरी काँग्रेस पक्ष खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोपा विमानतळ आनी तुयेचे इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर एकाच दिसा बसयल्लो. मोपा विमानतळाचें काम पुराय जालें, मात तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे प्रकल्प अडकून उरला असो हुस्को लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी व्यक्त केला. तुयेचे हॉस्पिटलाचें काम लेगीत खूब सुशेगादपणान चल्लां. ते जनावरां खातीर न्ही मनशां खातीर बांदिल्लें हॉस्पिटल. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपणे स्वता तो पेडण्याचो पालक मंत्री म्हूण सांगिल्लें. मागीर पेडणे वाठारांतल्या तुये गांवाची उदरगत करपाक ताका कित्याक जमना असो प्रश्न पार्सेकारान केला. सौर उर्जा धोरण विधानसभेत सादर करतलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. 40 kV सौर उर्जा प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. गोंयांत 70 ते 80 मेगावॅट लायट तयार जाता. वर्सभरान 200 मेगावॅट वीज तयार करपाचें उद्दिश्ट आसा अशें वीज मंत्र्यान सांगलें. तन्नार प्रकल्पा खातीर आतां झाडां मारची पडची नात. ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयांक सध्या 1200 मेगावॅट वीज मेळटली अशें तांचें म्हणणें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच गेळ्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. लष्कराच्या अग्निपथ येवजणेंत नेमणूक जावपी गोंयकार तरणाट्यां खातीर गोंय सरकार रान खातें, उजो पालोवपी दळ आनी हेर खात्यांत नोकऱ्यो राखून दवरतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. तेन्ना चडांत चड तरणाट्यांनी हे येवजणेचो लाव घेवन राष्ट्र सेवा करची अशें आवाहन तांणी केलां.
कारवारान कोंकणी आनी कन्नड वयल्यान वाद वयर सरला. नगरपालिका वाठारांतल्या रस्त्यांचेर लायिल्ल्या कोंकणी भाशेंतल्या नांव तकट्यांक कन्नड रक्षणा वादिकेच्या कार्यकर्त्यांनी काळे फासले. कारवार कोंकणी भाशीक व्हड संख्येन आशिल्ल्यान कारवार नगरपालिकेन आपल्या वाठारांतल्या वाड्याच्या रस्त्यांचे फलक कन्नड आनी कोंकणी भाशेन बरयल्ले. हांगसरल्या कोंकणी लोकांक समजुचे हे खातीर नगरपालिकेन कन्नड बरोबर कोंकणी भाशेन फलक बरयल्ले. ताका लागून कन्नड संघटनाच्या फुडाऱ्यांक तिडक येवन नगरपालिके आड घोशणा दीत नांव तकट्यांक काळे फासले. सुकतेक लागून बिरेस्तारा सकाळी सुमार 4 वरां सारमानस टोंक न्हंय मार्गा वयली फेरी सेवा बंद आशिल्ली. देखून ह्या मार्गाचेर प्रवासी ओडकून पडले. फेरी सेवा बंद आशिल्ल्यान नेमान प्रवास करपी प्रवाशांची गैरसोय जाली. बिरेस्तारा सकाळी मांडवी न्हंयत मदींच टोंक वाटेन भाड पडिल्ल्यान टोंक ते सारमानस न्हंय मार्गा वयली फेरीबोट सेवा बंद दवरची पडली. सकाळच्या 10:30 वरां मेरेन फेरी सेवा बंद आशिल्ली. ताका लागून दोनूय वटेनच्या फेरी धक्क्याचेर प्रवासी ओडकून पडले. कांय जाणांनी तर परती वाट धरली. न्हंय येरादारी खात्यान ही समस्या कायमची सुटावी करची अशी मागणी ह्या मार्गा वयल्यान नेमान प्रवास करपी अमय प्रभुगांवकर हांणी केल्या. मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हे 8 दिसांची सुटी घेवन वालंकिणी गेल्ल्यान बुधवारा उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळ हांणी नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतलो. लोकांची कामां ओडकून उरची न्हय हे खातीर आपणे ताबो घेतला. नगराध्यक्ष परेरा येयसर आपल्या कडेन नगराध्यक्ष पदाचो ताबो आसतलो अशें तांणी सांगले. नगराध्यक्ष पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम आनी नगर सेवकांनी तांकां परबी भेटयली. धावी तशेंच 12वेचे पुरवणी परीक्षेक विद्यार्थ्यां कडल्यान उणो प्रतिसाद मेळ्ळा. 12वेची पुरवणी परीक्षा 24 जूनाच्यान सुरू जातली जाल्यार 10वेची पुरवणी परीक्षा 4 जुलयाच्यान सुरू जातली. परीक्षे खातीर विद्यार्थ्यांची नोंदणी अजून सुरू आसा. 10वेचे परीक्षे खातीर आतां मेरेन 1400 जाल्यार 12वेचे परीक्षे खातीर 1300 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्या. अंदू 10वेची परीक्षा 18,000 वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली जाल्यार 12वेची परीक्षा 17,000 वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली. अंदू 10वी तशेंच 12वेचो निकाल 90% परस चड लागला. हाका लागून अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचो आंकडो 1,500 सकयल आसा. कांय विशयांत जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण जाल्यात तांकां उत्तीर्ण जावपा खातीर पुरवणी परीक्षेचे अर्ज भरल्यात. राज्यात पावस पडिल्ल्यान राजधानी पणजी मडगांव कांदोळी ह्या वाठारांत डेंग्यू दुयेंती वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भंय पसरला. डेंग्यू आनीक वाडचो न्ही ह्या खातीर लोकांनी आपली घरा भोंवतणची सुवात नितळ दवरची आनी स्वताची जतनाय घेवची अशें आरोग्य खात्यान सल्लो दिला. पणजी सारक्या शारांत कॅसिनो आशिल्ल्यान ह्या दुयेंत्यांचो आंकडो वाडटा. सध्या पणजी शारांत 12 डेंग्यू दुयेंती सांपडल्यात अशी माहिती वैद्यकीय अधिकारी दोतोर कल्पना महात्मेन दिली.
पणजे नगरपालिकेन पणजे बाजारा फुड्यान नमते घातले. महापालिकेच्या कराराची पद्धत फाटी घेवन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार करपाक मान्यताय दिल्या. 14 जुनाक जाल्ल्या महापालिकेच्या पणजे मार्केट समितीन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार 30 वर्सां वाडोवपाची मान्यताय दिली. मार्केट समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक बेंतोर लोर्ना हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय जालो. 12 वर्सां सुमार 300 तरी दुकानांचे सारके भाडे मेळनाशिल्ल्यान ताका लागून महापालिकेक लुकसाण जातालें. फकत कांय दुकानदार कडल्यान जो सोंपो येता तितलीच रक्कम महापालिकेक मेळटा. महापालिका कायद्यानुसार 11 म्हयन्याचो लीव अँड लायसन्साचो करार करपाचो थारायल्लें, पूण दुकानदारांनी 30 वर्सांच्या लिजाची मागणी केली. वागातोरा पंचायत राज कायदो मोडून बेकायदो वेवसाय केल्ल्या प्रकरणात हॉटेल रॉयल स्टाराक कुलूप मारलें. हे विशींचो आदेश बार्देस गट विकास अधिकाऱ्यांनी दिल्लो. गट विकास अधिकारी शिवप्रसाद नायक हांणी दोनूय पक्षाचो युक्तिवाद आयकले उपरांत आदेश जारी केल्लो. मंगळारा अंजुणे कांयसुये पंचायतीन ह्या आदेशाची कारवाई करतना हॉटेलाक कुलूप मारले. परवानो नासतना रॉयल हॉटेल चलताले देखून ताका कुलूप मारले अशें वागतोर वाठाराचो सरपंच सावियो आल्मेदान सांगलें. पावस सुरू जाल्ल्यान लायटीच्या खांब्यांचेर वेली आयल्या. ताका लागून थंयच्यान पसार जावपी लोकांक ताचो धोको निर्माण जाला. तशेंच ह्या खांब्यांचेर चडिल्ल्या वेलींक लागून रातचो रस्त्याचेर उजवाड लेगीत पडना. फाटल्या दिसांनी लायटीच्या खांब्यांचेर चडिल्ले वेली नितळ करतना वाळपय वीज खात्याच्या एका कामगाराक मरण आयिल्लें आनी आतां परतून लायटीच्या खांब्यांचेर वेली आयल्यो. ह्या प्रकाराचेर आतां वीज खातें कितें उपाय काडटले काय असो प्रश्न थळाव्या लोकांक उप्रासला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप खातें उक्तें करून राजकीय फुडाऱ्यांक आनी नागरिकांक संदेश धाडपाचो प्रकार घडला. ह्या प्रकरणात सायबर विभागान अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव दाखल केला. सायबर गुन्यांव विभागान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे सचिव अजित रॉय हांणी हे विशीं सायबर विभागा कडेन कागाळ दाखल केल्या. मोबायल क्रमांक 9529793377 वयल्यान अनवळखी व्यक्तीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप खातें उक्तें केलें. ते तशेंच 14 जून दिसा राजकीय फुडाऱ्यांक आनी नागरिकांक अमेझॉन गिफ्ट कार्ड खरेदी करपाचो संदेश धाडिल्लो. हाची दखल घेवन सायबर विभागाचे सहाय्यक अधीक्षक शिवेंदू भूषण हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस निरीक्षक राहुल परब हांणी अनवळखी व्यक्ती आड म्हायती आनी तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66 प्रमाण गुन्यांव दाखल केलो. पयलींच इतल्यो बशी घेवन सरकार लॉसान पडला. तशेंच ह्या आडिल्ल्यो बशी सांबाळपाक जायना जाल्यार आतां सरकार नव्यो 500 बशी कित्याक हाडपाक सोदता असो प्रश्न आम आदमी पक्षान सरकाराक केला. तशेंच सामान्य मनीस येरादारी खातीर कदंबा बशी कडेन पयलो पर्याय म्हूण पळयतात. देखून तांच्या जिवा कडेन खेळचें न्हय आनी ह्या बशीची जतनाय घेवची अशी शिटकावणी आम आदमी पक्षान सरकाराक दिल्या.
बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्यो 60 ते 70 केशी आमचे नदरेक आयल्यात. दर्या देग वाठारांत अशी प्रकरणां चड आसात. ह्यो सगळ्यान व्हडलो जमीन घोटाळो आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही सगळी प्रकरणां SIT कडेन दिवन ताची चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. बेकायदेशीर जमीन रुपांतरणाच्या प्रकरणाचेर नदर दवरपाक, कारवाय करपाक आनी ताचेर आळबंदी हाडपाक पयलेच फावट सरकारान एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम म्हळ्यार SIT नेमल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोशल मिडियाचेर हे विशीं घाल्ले म्हायती प्रमाण सरकाराक जाग्याचे बेकायदेशीर रितीन हस्तांतर जाल्ल्याच्यो कागाळी आयल्यात. दर्यादेगेची धूप जाल्ल्यान मोरजेच्या विठ्ठलदास आनी तेंबाडो वाठारांतल्या नुस्तेकारांक बरेच त्रास जातात. थळावे नुस्तेकार दर्यादेग वेल्या झोपड्यांनी जाळे आनी होडयो दवरताले. पूण आतां पावसाक लागून दर्याच्या उदकाचे पातळेन वाड जाल्या. देखून दर्यांत उफेत्या ल्हारांक लागून दर्यादेगेची धूप जाल्या. ताका लागून आतां नुस्तेकारांक दर्यादेगेर बोटी आनी हेर सामान दवरपाक मेळना. देखून थळावो आमदार आनी नुस्तेमारी मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून आमकां शेड बांदून दिवची अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केल्या. पणजे वाठारांतल्या दायज इमारतीची परिस्थिती वायट आसा. ह्या दायज इमारतीन पयलीं आदिलशहाच्या पॅलसाच्या नांवान वळखताले. दायज इमारतीन संगीताचे प्रशिक्षण दिवप चालू आसा. सरकारान ह्या इमारतीचेर पुराय दुर्लक्ष केलें. खुबशे पर्यटक गोंयची संस्कृताय, गोंयचे दायज आनी इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ले वाठार अभ्यासपाक येता. पूण ताची योग्य देखरेख जायनाशिल्ल्यान ताचें म्हत्व कमी जायत चल्लां. गोंयचे दायज गिरेस्त आसा. सरकारान पर्यटकां खातीर नवे प्रकल्प उबारपाक सयत गोंयांत आशिल्ल्या दायज वाठाराची जतनाय घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. कुडचडेच्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांची दिशाभूल करून उबारला असो आरोप नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकारान केला. बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. भायल्या वाठारांतल्यान कुडचडे वाठारांत कोयर हाडटा जाल्यार तो पुरायपणान सीलबंद ट्रकांतल्यान हाडचो. तशेंच कोयर हाडटाना ताचो त्रास थळाव्या लोकांक जावपाक जायना हाची जतनाय घेवपाक जाय. आनी कोयर ज्या ट्रकांतल्यान हाडटात ताका GPS सिस्टम बसोवन कोयर खंयच्यान हाडटात ते कुडचडेच्या जनतेक कळपाक जाय अशें ताणें सांगलें. दिवचल म्हालांतल्या अडवलपाल वाठारांत गवे रेडे वाडल्यात. हो गवो रेडो लोकवस्तीन लागींच्या रस्त्याचेर भोंवता. देखून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. फाटल्या कांय दिसांच्यान हो गवो रेडो अडवलपाल वाठारांत रस्त्याचेर भोंवतना नदरेक पडला अशें कांय थळाव्या लोकांनी सांगलें.